हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा. बाबा फाटल्या बसून च्या पिता. तर आयज न्ही संडे. आता अशें करून साडी न्हेसला वाल न्हेसला म्हणटा तुम्ही चिंतली की आयज बी हांव खंय वता काय म्हणून. तर ना, आयज खंय वचना. आयज आयतार पुजोवपाची तयारी फाटल्यान उपाय सगळी. सो ताका लागून न्हावन धुवन रेडी जाला वायल बी न्हेसोन. आणि आता आयतार पुजोवपाक जाय. तर हेका म्हटल्यार च्या पिवन घे, ताका वचपाक जाय आता. आनीक हांव म्हणल्यार पयलीं देवाची पुजा बी सगळी करून घेता आणि मागीर च्या बी पितलें. आणि एक्चुअली न्ही कितें जाणा, आयज न्ही सामकी गडबड जाली. पत्री बित्री कांय हाडून नाशिल्ली न्ही. सो ताका लागून सकाळी उठून पत्री काड, हरयाळी काड, हें पुजाय तें पुजाय सगळें करता म्हणल्यार गडबड जाली. आणि पुजेक आयज लेट जालो. लेट म्हणल्यार 9:30 जालें. आतां पुजा करपाक जाय. एक्चुअली लास्ट टायम म्हणल्यार लास्ट संडेक जी हांवें पुजा केल्ली पळय ती 10 सुमार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला आणि त्याच्या नंतर पुजा केल्ली सगळी तयारी करून सुद्दां. बट आयज सगळी गडबड जावन सुद्दां 9:30 जाता तें तर रेडी जाला हांव. आनी सगळ्या फाटल्यान जी आसा पळय ती सगळी तयारी बी करून दवरल्या. आणि न्ही लास्ट संडे पुजा जी हांवें केल्ली पळय न्हू तेन्ना म्हाका कोणें कमेंट केल्लो की तूं डिटेल दाखय अशें म्हणून, की कशी करता ती पुजा. आणि हांवें एकल्यान कमेंट केल्लो की तूं कितें कितें कशें वापरता तें दाखय अशें म्हणून. म्हळ्यार मेजर थिंग्स ज्यो आसा पळय न्हू ते दाखय अशें म्हणून. हरयाळी कितली घालता, दोणे कशे म्हळ्यार दोण्याक कितें घालता, पोनाक कशें घालता अशें तें सगळें दाखय अशें म्हणून. तर लास्ट टायम बी तुमकां हांवें तें जें कितें सांगलें पळय तेंच हांव आयज परत रिपीट करता की डिटेल पुजा जी आसा पळय न्हू ती हांव कशी करता हें दाखयना, बट मेजर थिंग्स जे आसा पळय न्हू ते तुमकां हांव सांगता. म्हणल्यार हरयाळी कितली घेता, कितल्यो चुडयो लागता हरयाळीच्यो, दोणे कशें हें करता दोण्याची पुजा तें सगळें तुमकां हांव दाखयतां आणि सांगताय बीन की कशें करता तें. बट डिटेल पुजा कितें कितें वापरता कशें कितें तें वापरना. कित्याक की प्रत्येक जाणाची न्ही आपापली वेगवेगळी आसता पद्दत जी आसता पळय न्हू पुजा बी करपाची ती. आणि जें कितें पुजेक हांव वापरता पळय न्हू अशें ना की तें तुमी बी वापरता आसतली अशें ना. जें कितें मेजर थिंग म्हळ्यार कंपल्सरी थिंग जे आसता पळय न्हू ते तुमकां हांव दाखयता, तुमच्या वांगडा शेअर करता. आणि जे ऑप्शनल म्हटल्यार आतां ते कावळ्याचे फोव, बारीक चिड्ड्याची झाडां ती सगळी जी आसा पळय ती ऑप्शनल. अशी ना की हांव जी झाडां वापरता जावं जी झाडाची पानां वापरता ती कंपल्सरी ना, ऑप्शनल आसा, ती तुमी खंयचीय घेवपाक शकता. सो जें कितें कंपल्सरी आसा आनी म्हटल्यार आतां पांय धुवपाक कितले हरयाळीची चुडी, आयताराचे पांय धुवपाक पडटा न्हू. सो ते पांय धुतासतना कितले हरयाळीची चुडी बांदप, गणपतीक कितली हरयाळीची चुडी तें सगळें हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. मेजर थिंग्स जे आसा पळय ते. चलात तर पयली पुजा जी आसा पळय ती करून घेवया, स्टार्ट करया. तेजी च्या बी पिवन जाली हांव उलयतां म्हटल्यार. सो चलया. पुजा न्ही स्टार्ट करचे पयलीं हांव हांगासर न्ही मेजर तयारी जी आसा पळय ती करून घेता. एकदां मागीर बसलें न्ही पुजा करपाक मागीर उठपाक पडटा न्ही परत. सो ताका लागून जें कितें लागता पळय तें सगळें लागीं करून घेता आनी मागीरच पुजा करपाक न्ही बसता. तर सगळें हांवें हांगासर हाडून दवरलेलें जें कितें सामान जाय, पत्री जाय, तांदूळ, सुपारी सगळें लागता न्ही, पयशे बिशे सगळें घेवन येयल्लें हांव हांगासर. तर पयलीं पाटाच्या पोंदाक रांगोळी घालून घेतली आनी तेचेर न्ही हांगासर एक कपडो घालून घेतला. थोडीं जाणां न्ही जो आमचो नॉर्मल पाट आसा पळय तो दवरता, तेचेर कपडो बी कांयच घालना. हांव हांगासर ह्या पाटाचेर कपडो घालून घेता आनी मागीर न्ही तेचेर केळीचें पान दवरिता. तर हें सगळें करचे पयलीं न्ही हांवें पणसाच्या पानाचे दोणे जे आसा पळय न्हू ते करून घेतले. आमकां न्ही 2 पणसाच्या पानाचे दोणे लागता. सो ते 2 पयलीं करून घेतले. ताच्या पयलीं न्ही हरयाळीच्यो चुडयो बांदून घेतले. तर म्हाका न्ही मोस्ट क्वेश्चन जो विचारलो जाता पळय न्हू जेन्ना आयताराचो व्हिडिओ हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता तेन्ना मेजर क्वेश्चन आसता तो म्हणजे त्यो चुडयो ज्यो आसता पळय न्हू हरयाळीच्यो त्यो कितल्याच्यो बांदता काय म्हणून. तर हांव न्ही 21 2 बांदता हरयाळीच्यो चुडयो ज्यो आमी आयताराचे पांय धुवपाक यूज करतात. मुखार तुमकां दिसतलेंच की पांय धुवप म्हणल्यार कशें पांय धुता तें. तर ताका न्ही 21 2 चुडयो लागता. तेच्या नंतर 11ची 1 चुडी बांदता हांव, जी आमी पानाचो विडो काडटा, जेका आमी गणपतीचो मान दिता पळय न्हू तेका घालपाक. नेक्स्ट न्ही 9ची आनी 7ची एक करता. 9ची जी करता पळय न्हू ती तुळशीक आनी 7ची जी करता पळय न्हू ती सुर्याक. आनी एक 5ची करता जी हांव यूज करता म्हळ्यार म्हाका माळपा खातीर. सो अशा रितीन आमचे कडेन 21 2 चुडयो, 11ची 1 चुडी, 9ची 1 चुडी, 7ची 1 चुडी आनी 5ची 1 चुडी. टोटल आमचे कडेन 6 चुडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो तयार जाता. सो ते सगळें करून घेतल्या उपरांत हांगासर पाट मांडून घेता, रांगोळी बी घालून पयलीं म्हटल्यार समई पेटोवन घेता. आनी हांगासर म्हाजी आयज न्ही समई वाऱ्यान न्ही परत पालवताली, म्हटल्यार भायर वारो मारतलो आनी दारा मुखारच पुजप जाता न्ही. सो ताका लागून
एक 2-3दा आनी वात म्हाजी पालवपाक लागली. सो हांव हांगासर परत परत पेटून पेटून पुजा करून घेतालें. तर समई पेटून घेतली, रांगोळी घातली. हांगासर न्ही हांव थोडेशे तांदूळ दवरून तेचेर न्ही पानाचो विडो दवरता. 2 पानां 1 सुपारी, तेका 5-10 पळयेन उदक घालता. मागीर तेका ते गंध अक्षता सगळे घालून पयशे दवरून हरयाळीची चुडी जी आमी 11ची बांदता पळय ती घालून म्हणल्यार गणपतीची पुजा अशी ती करून घेता. मागीर केळीचो खोलो दवरून तेचे 2 कडेन न्ही तांदूळ घालता आनी एका तांदळाचेर सुपारी दवरता. सेकंड तांदळाचेर हळदीचें कूट दवरून दोणे जे आसा पळय आमी पणसाच्या पानाचे करून घेतल्यात ते उमटे घालून घेता. म्हळ्यार ते तेजेर दवरून घेता. आनी पणसाच्या पानाचे जे आमी दोणे करता पळय न्हू तेका पयलीं न्ही दोनी दोण्याक काजळ लावप आनी वयर जे शेरवड्याची पानां जी आमी हाडटा पळय तेच्या वांगडा फूल हाडटा न्ही तें फूल एक एक वयर घालप तेका. आनी मागीर हळद कुंकू आनी फुलां अक्षता ते सगळे घालप. जी जी पत्री आमी घेवन येयल्या पळय न्हू जे आमी आमच्या गांवांत म्हळ्यार आमच्या गांवांत तुमच्या गांवांत जी यूज करता पळय ती पत्री घालप आनी सगळी सेट करून मांडून घेवप. आनी मागीर तेका न्ही आमी आरत दाखोवप, नेवेद दाखोवप तें सगळें करप. एकारत, पंचारत आनी खापराची आरत दाखयता हांव तेका. आनी तेच्याच वांगडा उजवाती दाखयता. नेवेद्याक कितें फ्रुट्स तर आयज हांगासर नेवेद्याक म्हाजे कडेन 2 टायपाचे फ्रुट्स आशिल्ले. म्हटल्यारच आमची जी नेबर आसा पळय न्हू तिणें म्हाका केळ्याचो एक फूल हें दिल्लो, फेणो जाका आमी म्हणटा पळय न्हू तो तेंगेर जाल्लो मे बी तो. सो तिणें म्हाका दिल्लो हो तूं नेवेद्याक दवर हा अशें म्हण देवाक. तर हांवें तो तसोच दवरलो. आनी हांवें आयज एप्पल हाडलेलो, लास्ट टायम केळी दवरलेली न्ही अशें म्हण. सो दोनीय दवरून घेतले आनी सगळी पुजा बी करून जाले उपरांत मागीर न्ही हांगासर पांये जे आसता पळय न्हू ते धुवन घेवप आसता. 5-10 पांये धुवप म्हटल्यार पेल्यान जे आमी उदक घेता पळय न्हू ते तितून हरयाळीचे दोनी 21-21च्यो ज्यो आमी चुडी बांदता पळय त्यो दोनी तितून बुडोवप आनी 5 तांणी तेज्या पांयाक लावप. आनी चुडी जी आसा पळय न्हू 5वीदा पांयाक लावन जाले की ना मागीर ती चुडी जी आसा पळय ती परतून तशी थंयच दवरप. सो एक आयतार जो आमी पुजतात पळय न्हू ते एका आयताराक म्हळ्यार त्या दिसा 4दां आमी देवाचे पांये धुतात. जो आमी आयतार पुजता पळय तेजो एक म्हटल्यार सकाळ फुडें जेन्ना आमी आयतार पुजता तेन्ना. नेक्स्ट जो आसा पळय न्हू तो दनपारां जेन्ना आमी पान दाखयता पळय देवाक जेवणाचें तेन्ना. तिसरो मागीर पावयता आसतना भितर घरान दाखोवप तेका उखलचे पयलीं. आनी चवथो मागीर तुळशी फुड्यांक म्हळ्यार तेका तुळशीन विसर्जन करचे पयलीं तेजे पांये धुवन उजवात दाखोवन विसर्जन करप. आमी अशेंच करतात. आतां तुमच्या गांवांत कशी कितें पद्दत आसा तुमकां बॅटर खबर आसतली. आमच्या हे सायडीन अशेंच करता. आनी लग्न जालें तेन्नाच्यान हांव असोच आयतार पुजून येयलां. हांव न्ही केन्नाच डिटेल अशें दाखोवना. आतां 2 वर्सां जालीं हांव प्रॉपर डेली व्लॉगींग करता. स्टील हांवें न्ही केन्नाच डिटेल पुजा दाखोवना. कित्याक की मागीर प्रत्येकाची वेगळी वेगळी विचार आसता, वेगळे वेगळे थिंकींग आसता. कोण कसो उलयतलो सांगूंक जायना. मागीर ते मायंडार बेश्टो परिणाम पडटा. आमी देवाचें करता, बरे मनान करता. आमचें मुखार बरें जावूं जाय जावं बरे भशेन देवाक पावूं जाय म्हणून. मागीर ते लोकांक कोणें कितें उलयलें तें मायंडान उरता. सो ताका लागून हांव दाखयनाशिल्लें. बट परत परत म्हाका सेम कमेंट येता तूं कितें करता मेजर थिंग्स तरी एटलिस्ट दाखय अशें म्हणून कमेंट येता. म्हणून म्हटलें चल आयज तुमच्या वांगडा हें जें आसा पळय न्हू तें शेअर करया अशें म्हणून. आनी भितर सगळें करून जालें की ना मागीर हांव भायर वता तुळशीक उदक घालपाक. तुळशीक उदक घालता, सुर्याक उदक दाखयता म्हणल्यार उदक जें आमी घालता पळय तें घालून घेता. सुर्याची जी हरयाळीची चुडी आसा ती सुर्याक अर्पण करता, तुळशीची तुळशीक घालता आनी मागीर भितरून देवाक एकदां सारकें पांय पडून मागीर म्हाजे मुखाल्ल्या कामाक लागता. ही पळयात फाटल्यान पुजा जी आसा पळय ती म्हाजी करून जाली. आनी टायम न्ही आतां एक्झॅक्ट 10:25 जाल्या. हो गेलो आपल्या कामाक लागून गेला भायर सरून. पळया दनपारां येता म्हणटालो मागीर सांजचो परत वचपाचो काय. सो हो हेजें काम आयज संडे एक्चुली पण मातसो तो आयज बिजी आसा फाटल्या दिसांनी. तुमकां खबरच आसा न्ही म्हणल्यार कामाक चड लक्ष दिवप जालें ना अशेंच हांगा थंय ताका लागून आयज संडेक बी ताणें आपल्यालें काम दवरलां. सो तो कामाक गेला. पळया आतां येतलो दनपारां जेवपाक. तर पुजा जाली म्हाजी हांगासर. आतां देवाक पान दाखोवपाची म्हणल्यारच जेवणाची तयारी करपाक जाय. आयज न्ही जेवणाक हांव चड अशें कांय घेवन बसचें ना. म्हणल्यार लास्ट टायम हांवें सगळ्यो केल्ल्यो न्ही मुटल्यो बीन. आयज ह्या खेपी ना कित्याक मुटल्यो लास्ट टायम केल्यो. आतां न्ही हे खेपी पातोळी दोणे ना जाल्यार पोळे करपाचे. काल आमी घरा कडेन आशिल्ली सो ताका लागून पोळ्याचो कांय अरेंजमेंट जालो ना म्हणल्यार फुगपाक बी घालूना. आनी पातोळ्यो आनी दोणे. सो पातोळ्या आनी दोण्याचें म्हाका दोनी पानां मेळूना. म्हटल्यार पातोळीची पानां जी आसता पळय हळदीची पानां ती म्हाजे कडेन ना अवेलेबल. एक्चुली आमगे नेबरागेर मेळटाली बट थंय बी ना तेंगेर आतां. सो जी कितें आशिल्ली पळय न्हू ती पयर हेका हाडली आमी कित्याक रे बाबा
नागपंचमी कडेन थोडी घेवन येयली. तेंचे ती खूब आशिल्ली, ते घराची माती पडून न्ही ती आतां हें जाल्या. आनी पणसाची पानां ना, आमच्या पणस आसा बट ती खूब वयर हात पावना काडपाक. आनी सकलची 4 मेळटा ती न्हू सगळी बारीक बारीकूच उरल्या. पयर नागपंचमी कडेन काडली, आतां आयताराक बी काडटा न्ही, सो ताका लागून न्ही ना पानां. हो आतां न्हेबरगेसान घेवन येयला दिसता 2 पानां दोणे करपाक. पळोवया आतां कशें कितें आतां तें. गोडशें करतलें हांव, बट पातोळी आनी दोण्याचो पॉसिबिलिटी खूब कमी दिसता म्हाका. पळोवया कशें कितें आतां तें. दाळ, रोस, दाळ, शीत आनी चण्याचो तोंडाक खतखतें टायप तोंडाक सगळें फोडून म्हाजे कडेन, ताका लागून ताका हांव खतखतें म्हणना, तोंडाकच म्हणटा. आनीक भाजी करतलें आनी गोडशें करतलें. पापड आसा. पळोवया कशें कितें तें. आनी एक गोश्ट सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका न्ही खतखत्याची रेसिपी शेअर कर म्हणलेली. एक्चुली आयज हांव खतखतें करून तेजी रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करपाचें आशिल्लें, बट न्ही म्हाजे कडेन सगळी भाजी जी आसा पळय ती अवेलेबल ना. सो ताका लागून म्हटलें आनी एक दीस केन्ना करया आनी तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करया अशें म्हणून. सो तें करता आनी देवाक पान दाखोवन घेता. ट्राय करता ह्या संडेक एक म्हणल्यार दाखोवपाचें पान. लास्ट संडेक डॅड जाल्लें न्ही ताका लागून. सो पयलीं चेंज करता, च्या पिवन घेता. हांव अजून च्या पिवना, म्हणल्यारच म्हाजो ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करूना. सो तें पयलीं करून घेता आनी मागीर रांदता बिनता. दाखयता तुमकां. फूल रेसिपीज अशें कांय ना आयज तुमकां अशें शूट करून दाखोवपाक. जस्ट नॉर्मल रांदून घेवपाचें. पॉसिबल जाल्यार शूट करता, नाजाल्यार मागीर रांदून बी जाता की पान दाखयता तेन्ना मेळया. म्हाजें न्ही ऑलमोस्ट सगळें अर्दान रांदून जालें. अर्दान न्ही सगळेंच जालें रांदून. ना म्हणटा पळय न्हू त्यो सुद्दां आयटम जे आसा पळय ते केले हांवें. म्हटल्यार खतखतें केलें. मोको बी आशिल्लो फ्रिजान, काल हेणें हाडलेलो. काल हय तो मेळ्ळो म्हाका. सो म्हटल्यार थंयच आसात न्ही सगळें घालून करया अशें म्हळ्यार रेसिपी बी शूट करपाक मेळटली. मागीर ती मागीर म्हटली न्ही ती मागीर मागिरांकच जावन पडटा ताका लागून. आनी इतलें स्वेटींग जावपाक लागलें जाणा गॅसाच्या उबेन सामकें गडबडीन न्ही ताका लागून. सो रेसिपी शूट केल्या, बट ती आयच्या व्हिडिओन हांव म्हळ्यार अटॅच करचें ना, कित्याक की म्हाका पुजेचें बी सगळें तुमकां इन डिटेल सांगपाचें आसा न्ही, तें तुमी पळयलेंच आसतलें मुखार. सो ताका लागून रेसिपी जी आसा पळय तातूंत हांव सेपरेट व्हिडिओ करतलें, म्हळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओ दितलें तुमकां. हो गरमी जाली. सो खतखतें केलें, शीत खतखतें केलें, दाळ केली, भाजी शिजता म्हाजी ऑलमोस्ट जावपाक गेल्या. शिताक बी तांदूळ घातल्या ते बी जावपाक गेले. आनीक दाळ केली आनी कितें गोडशें उरला. याद जाली पळय बरी, यादच नासलेली गोडश्याची. गोडशें आनी पातोळ्यो. हो म्हणपाक लागलो म्हाका कर अशें म्हणून. लास्ट टायम केल्ल्यो न्ही मुटल्यो, तर ह्या खेपी आनी कित्याक करना. जालें न्ही 2च आयतार पुजता, 4य काय पुजना न्ही अशें म्हणून. तर न्हेबरागेसान एक 5-6 पानां तेंगेली सोदून हाडली. सो आतां एक 5 पातोळे करता सारके देवाच्या पानारच दवरुपा लागून. कित्याक की गरमेन आनी जायना. चुन्न करून दवरला, पीठ घालोवपाचें उरलां, तांदळाचें पीठ काडून दवरलां. सो दाखयता तुमकां हांवें कितें कितें केलां तें. लास्ट टायम आमाड्याचो रोस केल्लो, हे खेपी ना. बेश्टी दाळ केल्या आसा ती फोडणेची. तर आमी हांगासर पळय दाळ करून घेतलो. नेक्स्ट गरम मसालो खतखतें केला. हें हांगासर फोडणी घालून दवरला खतखत्याक. आनीक चुन्न केला पातोळ्यांक घालपा लागून. दूद तापोवन दवरला खिरीक. हें हांगासर तांदूळ शिजता शिताक. कॅबेजाची भाजी. आनीक हो म्हाज्या किचनाचो पसारो. कितलो कचरो, आयदनां पडल्यान धुवपाची, थोडी धुवन काडली, थोडी पडल्या. आनी हो सगळें ह्या सायडीन त्या सायडीन पसारो. मिरत्यो बीन धुवन दवरल्या. आतां गाईक पान, देवाक पान काडूं जाय न्ही. आनी ह्यो पळय पातोळेची पानां. सो ही धुवन बी दवरल्या पुसून. धुवन म्हणल्यार हांवें ओले कपड्यान पुसून काडली ती. सो आतां ती मातशी कट करून काडूं जाय. आनीक थापपाक जाय. पयलीं न्हू हें पीठ काडलां, तें पीठ काडून घेता. आनी मागीर न्ही गोडशाची तयारी करता. पळयता आयज कसलें गोडशें करप जाता तें. गोडशाचें म्हाजें कांय डिसायडेड नाशिल्लें. सो पळोवया कितें तें. तर हें जें बाकीचें आहा तें बेगीन बेगीन करून घेता.
दनपारां देवाक जेवणाचें बी पान दाखयलें आनी मागीर न्ही कपडे सुकपाक घालपाक गेलें. एक्चुली न्ही सकाळच्यान अशें म्हणटा की कपडे घालपाक जाय टायमूच मेळना. देवाची पुजा करता म्हटल्यारच आयतार जो आसा पळय तो पुजयलो, मागीर जेवणाची तयारी सगळी करता, मागीर कपडे सुकपाक घालपाचे तशेंच उरलें. आनी मशीन जें आसा पळय न्हू तें हांवें पयले दिसा लावन घेतलेलें रातचें. सो रातचेच कपडे बिपडे धुवन दवरलेले की सकाळ फुडें मागीर गडबड जाता न्ही अशी करून अशी पुजा करपाची, खूब जेवण करपाचें म्हणटकीर. सो बट सकाळच्यान टायम मेळत ना. न्हांवचे पयलीं घालतलें म्हणल्यार हें सगळें निवळ करता हें करता म्हळ्यार विसरोन गेलें. आनी मागीर जेन्ना याद जाली पळय तेन्ना पुजेचो टायम जाल्लो, म्हळ्यार पुजा करपाक जाय आशिल्ली, रांदपाक जाय आशिल्लें. सो तें सगळें करून जातकीर हांगासर कपडे घातले सुकपाक. आतां तुमी खूब जाणां म्हणटलीं कपडे तूं आजून भितर घालता का म्हणून. तर हय, संवय जाली आतां भितर घालपाची. आनी एक काम बरें जाता की परत परत वयर वचपाक पडना टॅरसीर. हांव टॅरसीर कपडे सुकयतालें न्ही म्हणल्यार घालपाक बी वचपाक पडटालें, मागीर तें काडपाक परत वचपाक पडटालें. कपडे न्ही धवे बी पडना, म्हटल्यार वयर वताक घातले की कडक वताक कपडे रोखडेच धवे पडटा न्ही. सो कपडे धवे बी पडना. सो ताका लागून आतां संवय जाल्ली आसा, स्टँड काडलेलोच आसा न्ही. सो म्हटल्यार आतां सद्या म्हणल्यार हेजेरूच घालून सुकोवया अशें म्हणून. 6:30 जाली आनी हांव न्ही रेडी जालें. साडी बी न्हेसून दनपारच्या न्ही साडी न्हेसपाक टायमूच मेळना, म्हळ्यार वायल जावं साडी जें आसा पळय तें न्हेसपाक टायमूच मेळना. हेका लागून गडबड जाता रांदप बिनप न्ही, ताका लागून. हो बी येयलो आतां. हो सकाळी गेल्लो, दनपारां येयला, जेयला आनी आतां परत गेल्लो, परत आयला. तर 6:30 जाली आनी आतां न्ही आयतार जो आसा पळय तो पावून घेवया. आतां संडे बी बिजी. तर आयतार जो आसा पळय तो पावून घेवया. म्हटल्यार आतां ह्या दिसांनी मातशें काळोख जो आसा तो बेगीन जाता न्ही. पयलीं 7:30 बी जातालो, आतां 7 म्हणल्यार असो काळोख जाता. ताका लागून म्हणल्यार आयतार जो आसा पळय तो पयलीं पावून घेवया अशें म्हणून. सो चलात या. तुळस क्लीन करता. बडे हालेन घाल, बडे हालेन घाल, पिंतली. असं काय हातीर घेव. थँक्यू.